नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कॅश फॉर जॉबांत राजकीय लिंक ना, चौकशी योग्य दिशेन। पुलिसांचेर दबाव ना, पुलिसांक मेकळीक। चौकशेंत पारदर्शकता, कॅबिनेटा उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। रिणांक तारण दवरिल्ल्यो वस्ती दिपश्रीक दिवचे ना, मुथूट फायनान्साचे हायकोर्टान उतर। हप्ते जूर चालूच, वस्ती ताब्यांत घेवंक पुलिसांनी वचपाचे कोर्टान। कोणेच दावो करू नाशिल्ल्या खासगी सुवाती वेल्या मिनाच्या डंपाची सरकार करता पावणी। 30-40 डंप सोदल्यात। 400-500 कोटी येरावळीचो अदमास, मंत्रिमंडळाचो निर्णय। अस्तंत घाटातले 21 गाव इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान काड प्रस्ताव। ESA टीम सकारात्मक, परत रिव्ह्यू बसका। आनीकूय गाव काडपाचो विचार, आलेश उलयलो। बेळगाव आनी हुबळी गोवा हायवे 2025 मेरेन ठाकठीक। रवीचे चिटयेक केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीची जाप। रवी म्हणटा रस्तो वेपाराचे नजरेन महत्वाचो। दुयेतीचेर दुर्लक्ष जाल्ल्यान मरण। JMFCच्या निर्देशाप्रमाण मडगाव पुलिशेन ESI हॉस्पिटलाच्या इन्चार्जाचेर केलो FIR। चौकशी चल्ल्या। आणि म्हादयचो इश्यू घेवन कर्नाटकाचे मंत्री कोणाकूय मेळुनी। प्रकरण कोर्टांत, गोयाची बाजू घट। DK शिवकुमार केंद्रीय मंत्री यादवाक मेळ्ळो, ताचेर शिरोडकाराची जाप। कॅश फॉर जॉबांत राजकीय संबंध ना, सगळ्या केशींची योग्य दिशेन चौकशी चल्ल्या, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला। चौकशेक पुलिसांक पुराय मेकळीक दिल्या। चौकशी पारदर्शक चलता, पुलीस योग्य दिशेन काम करतात, मुख्यमंत्री उलयलो। जॉब स्कॅमा बरोबर बँक व्यवहार, सायबर, जमिनींच्या फ्रॉडाच्या केसींची पुलीस योग्य तरेन चौकशी करता। कॅश फॉर जॉब प्रकरणावेल्यान गोंयभर बरोच बोवाळ चल्ला। सरकारांतल्या आमदार मंत्र्यांचो ह्या प्रकरणांनी हात आसा म्हणून विरोधकांचो बोवाळ रस्त्यार देंवोन जालें। मात प्रकरणात राजकीय संबंध ना म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आसा। एक गजाल आसा की वेगवेगळा म्हणजे कोणी लँड दिवन फटयला, कोणी नोकरी दिवन फटयला, कोणी बँकेचे घोटाळे केल्या, असले वेगवेगळ्या कॅश रिलेटेड जी सगळी हें सुरू आसा पळय, फ्रॉड सुरू आसा, ह्या सगळ्या फ्रॉडांचेर ट्रान्सपरंट रित्या तेजी इन्क्वायरी सुरू आहा। पुलिसांक फ्री हँड दिल्लो आसा, त्या ती सगळे म्हणजे इन्क्लुडींग आमी म्हणटा तशें फातोर्डा टू लंडन हेज्या बाबतींत सुद्दां सगळी कडेन जे आहा पळय न्ही, हेजी इन्क्वायरी ही डिटेलान सुरू आसा। त्या खातीर खंयसरूच कोणाचोच इंटरफियरन्स आहा त्या गोश्टींनी ना। म्हाका दिसता पुलीस इज ऑन रायट ट्रॅक। म्हणजे आतां कुडचड्यार जालें, कुडचड्यार तर ते आनीक बँक फ्रॉड येयला, परत आतां म्हापसा जालो, म्हापसा आनी एक कोणी तरी प्रॉपर्टी स्कॅम काडला, परत आज हांवें आतां पेपरार वाचतालो पर्वरी जालो, पर्वरी आनी कोण तरी आसा। म्हणजे सगळ्या अशा पद्दतीचे लोकांक जे फटयत आसले पळय न्ही, निदान लोक आतां अलर्ट जाल्या। खंयसरूच खंयच्याच गजालीचे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट अजून पर्यंत दिसून येवंक ना खंयच्याच केसीसच्या बाबतीत, एज फॉर एज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलीस। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। दिपश्री सावंतान मुथूट फायनान्सा कडेन तारण दवरिल्ल्यो भांगराच्यो वस्ती तिका दिवपाच्यो ना। मुथूटान कोर्टाक उत्तर दिला। रिणाचे हप्ते भरता जाल्यार ते घेवंक हरकत ना। पुलीस ह्यो वस्ती जप्त करतले जाल्यार तांकां कोर्टाक रितसर कळोवन परवानगी घेवची पडटली। हायकोर्टाची ऑर्ड। पुलीस वस्तीचे सिजराक गेल्ल्यान मुथूट हायकोर्टान गेल्ले। Accused in case for job, Deepashree Sawant has placed around 500 grams of gold ornaments with Muthoot Finance Merse branch, and Ponda police wanted to freeze that gold loan account, which the Muthoot Finance challenged before the High Court. Now the High Court, while disposing of that petition, has accepted the statement of Muthoot Finance that it will not release back that gold ornaments to Deepashree Mahto without permission from Ponda police.
But on the other side, the court has allowed Muthoot Finance to accept any EMI or interest paid by Deepashree Sawant against that gold loan. At the same time, the High Court has ordered Ponda Police that due to any reason, if it wants to freeze that gold ornaments or take custody of those gold ornaments, then Ponda Police has to approach the appropriate court, and after getting the court permission only it can do so. But definitely Muthoot Finance will be heard for that. At the same time, High Court has ordered Ponda Police that if due to any reason, if it wants to freeze that gold account or take custody of those gold ornaments, then it has to approach appropriate court and has to take appropriate order to do so. Mukesh Kumar for Prudent. कोणाचोच दावो नाशिल्ल्या खाजगी सुवातींचेर आशिल्लो मिनाच्या डंपाची सरकार पावणी करतलो अशे 30 ते 40 डंप आयडेंटिफाय केल्यात. मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयला. कांय दिसां भितर पावणी जातली. सरकाराक 400 ते 500 कोटी येणावळीचो अदमास. डंपाच्या ग्रेडीचेर रेट थारतलो. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत उलयलो. रिवाइज्ड ई ऑक्शन पॉलिसी फॉर डंप, आमी ई ऑक्शन पॉलिसी डंप्साची केल्ली ती थोडीशी रिवायज केल्या. हातूंतल्यान एक 2-3 गजाली इम्पॉर्टंट आसा. आमी प्रायवेट जागेर आशिल्ले डंप जे कोणी क्लेम करूंक नाशिल्ले आनी जेणी आपलो कन्वर्जन चार्ज त्या लँडाचो जेन्ना भरूंक नाशिल्लो अशा जाग्या वयले डंप्स हे आयडेंटिफायड केल्या आनी ते डंप आयडेंटिफाय करून गव्हर्मेंट ई ऑक्शन करतली. गव्हर्मेंट ई ऑक्शन केल्या उपरांत इट इज एन डायरेक्टली रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक येतलो. अगेन तेणी रॉयल्टी पेमेंट करपाक जाय. हातूंतल्यान एट प्रेजेंट प्रायवेट लँडांचेर पडून आशिल्ली तांची लँड फ्री जातली. तांकां गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही एक मिनिमम लीज जो लँडाचो लीज हो तांकां दिवपाचें डिसायड करतली. इट इज कितले पर्सेंटेज आनी कितें हे गव्हर्मेंट वील टेक द डिसिजन. 30 to 40 डंप्स आयडेंटिफाय केले. पण हे डंप खूब आसा अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात. हे डंप ऑक्शन करपाक फुडल्या 15 दिसाच्या भितर हेजे ऑक्शन जातले. प्रोजेक्शन हेजे एप्रॉक्सिमेटली इट वील गो 400 to 500 CR. अस्तंत घाटाचे इको सेन्सिटिव्ह वाठारांतले 21 गांव अधिसुचोवणेंतल्यान काडपा विशीं ESA टीम सकारात्मक दिसता. मुख्यमंत्री उलयला. ग्राउंड झिरो पळोवणे उपरांत बेरेस्तारा समितीची पर्यावरण मंत्र्या बरोबर परत रिव्ह्यू बसका जाली. मंत्री आलेक्स म्हणटा आमी आमचे मुद्दे मांडल्यात. 108 21 गांव भायर काडूंक विनवणी केल्या. रिपोर्ट केंद्रीय राना मंत्रालयाक वतलो. निर्णय दिल्ली जातलो. इको सेन्सिटिव्हची कमिटी गोंयांत आयल्या, तांच्या बरोबर मिटींग जाल्या. आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या द डिमांड ऑफ 21 विलेजीस आनी अजुनूय बी विलेजीस ड्रॉप करच्यो म्हणून. बट पॉझिटिव्हली म्हाका दिसता की फर्स्ट टायम आमचे सगळे डिमांड्स जे तेजे रिलेटेड आहा पळय न्हू ते फुलफील जातले आमचे. सो आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन स्टेट इंट्रस्ट लोकांचो इंट्रस्ट दवरून जी डिमांड केल्या त्या कमिटी कडेन पण विच इज जेन्युइन आसा. तेंच्यांनी आमचें आयकून घेतला. ते पॉझिटिव्ह निर्णय घेतली हेजी अपेक्षा आसा. We have put up a case for 21 villages. Put up a case for 21 villages. Plus, we are seeking more villages to be dropped under ESA. We have put up a case before them. They have to go to Delhi, and they will take a call. Ultimate decision will be coming up soon. And our Chief Minister has placed also the case of Goa before the Honorable Union Minister. So end of the day it will be the Ministry of Environment and Forest and Climate Change that will ultimately decide. बेळगांव आनी हुबळी गोवा हायवे व्यापाराचे नजरेन महत्वाचो. रस्तो बेगोबेग सारको करचो म्हूण फोंडेचो आमदार मंत्री रवीन केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीक बरयला. एप्रील 2025 मेरेन रस्त्याचें काम तडीक लायता म्हूण गडकरीची रवीचे चिटयेक जाप. रवी म्हणटा हो हायवे सामको गरजेचो. हांवें 2 लेटर त्यांनी ताका मागीर 2 लेटर केली आनी तेणें सांगलें आतां हें पळयलां घेतलें हें केल्लें आमी तेगेलें लेटर केलें हें हांवें केल्लें ताका की रस्ते कित्याक बेलगांव आनी हें हुबळी आनी गोवा बिजनेसाचे एकमेकाक कनेक्टींग आसा तशें कित्याक बेळगांव वयता आमी ते गोंयांत येता
आमी उबे वयता त्या गोंयांत येवपाक वचपाची सगळें आसा पण तेका घरचीच रस्तो आशिल्लो पळय तो लोण्यार हांगा तिनय घाट अनमोड ते लेटर केल्लें हें पळय. कुडचड्यार बँक अकाउंट आणि लॉकर ऑपरेशन फ्रॉडाचे केशीन तन्वी वस्ताचे 4 बँक अकाउंट सीज केल्या. प्रकरणात केपें JMFCन तन्वीक 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. आता मेरेन 21 कागाळी नोंद जाल्यात म्हण म्हायती मेळटा. बँक मॅनेजरूय भितर. दुयेतीचेर दुर्लक्ष जाल्ल्यान खंय दुयेती सोंपलो. मडगांव पुलिशेचो ESI हॉस्पिटलाचो इंचार्ज दोतोर विश्वजीत फळदेसायाचेर FIR. मडगांव JMFCचे अर्दी प्रमाण FIR. फोंडेच्या सूरज सावंतान ही केस घाल्ली. दुयेती सुनैना सावंताचेर उपचार करतना खंय दुर्लक्ष जाले. सर्जरी चालू असतानाच खंय सुनैना सोंपली. There is a court order for the family had gone before the court asking for registration of an FIR. That's under 156(3) of CRPC. And court has passed an order for registration of an FIR. So accordingly, as per the direction of the court, the Margao police station has registered an FIR. Medical negligence. It is a medical What is this negligence. case? I will be looking into this. Doctors. Yeah, as per that, their complaint is against the doctor. So, having registered the offence, we are taking up the investigation positively to find out what exactly. In this case, it's a matter of postmortem and medical negligence and the findings of the board, doctors of medical board. Medical case. I have to examine about all those things. It is the offence is registered on the basis of the directions of honorable court. So whatever it is will be brought on the record in the course of investigation into this case. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. म्हादयच्या इश्यू वेल्यान कर्नाटकाचे मंत्री कोणाकूय मेळूनी गोंयाक भिवपाची गरज ना. प्रकरण कोर्टान आसा. गोयची बाजू घट आसा. गोयचो WRD मंत्री शिरोडकार उलयलो. म्हादय प्रकल्पाचे क्लिअरन्साक कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार केंद्रीय राणा मंत्री भुपेंद्र यादवाक मेळ्ळा म्हूण खबर. ताचेर गोयच्या मंत्र्याची जाप. म्हादय वेल्यान गोंय आनी कर्नाटका मदीं वाद सुरू आसतना कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार केंद्रीय राणा खात्याचो मंत्री भुपेंद्र यादवाक मेळ्ळो. म्हादयच्या कसा भंडोरा प्रकल्पाक बेगीन मान्यताय दिवची म्हूण ताणें मागिल्लें. कर्नाटकाच्या हालचाली विशीं WRD मंत्री सुभाष शिरोडकाराक विचारल्यार तो म्हणटा कोण केंद्रीय मंत्र्यांक मेळपाचे आसात तांच्यांनी मेळचे. ते मेळ्ळे म्हूण काय जावपाचें ना. प्रकरण खंय न्यायालयांत आसा. गोंयची बाजू थंय घटमूट आसा. अरे बाबा पळय लक्षांत घ्या कर्नाटकात खूब मिनिस्टर आसात. ते मेळत रावतले मेळूं न्ही. आमी आमगेलें काम करीत रावतले. आमी आमगेलें करीत काम करीत रावतले आनी वी आर ऑन अ स्ट्रॉंग फुटींग. आमी स्ट्रॉंग फुटींगाचे आसात अशें आमकां तरी खात्री आसा. सो नी नॉट वरी. प्रोजेक्ट फुडें करपाचें हें केलें पळया मागीर न्ही. मॅटर इज सबज्युडीस बाबा. मॅटर इज सबज्युडीस. कितें जावंक शकता. तुमी सुद्दां कितें मेळटलो कित्याक परत ते मेळत त्या फाटल्यान आमी फाटल्या फाटल्यान धांवत रावप. तो मेळ्ळा हांव मेळ्ळो, तो मेळ्ळा हांव मेळ्ळा. खंयच्या हातूंत बसतें. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. कदंबाची एक्सपोजिशना खातीर खासा ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था. येरादारी मंत्री माविनान 30 बसींक बावटो दाखयलो. ह्यो बसी पणजे, मडगांव, वास्को आनी म्हापसा रुटा वेल्यान पोन्ने गोंया यो वच करतल्यो. सकाळ सावन हो खास ट्रान्सपोर्ट. शेनवार आयतारा गर्दी आशिल्ल्यान खंय आनीक बसी. ओल्ड गोवा आयिल्लेले आसा आनी ओल्ड गोवा येवपाचें एकूच कारण म्हटल्यार जेन्ना 18वें एक्सपोजिशन गोंयांत जाता आनी त्या खातीर काल 2 दीस फाटिनात येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन 30 बशी आहा त्यो फ्लॅग ऑफ केल्ल्यो आसा स्पेशली फॉर एक्सपोजिशन. आमी सद्या त्या बशींच्या पार्किंग एरियान आयिल्ले आसा. ह्या बशींचो जर रूट जर पळयत जाल्यार
सकाळच्यान ज्यो बशी स्टार्ट जातल्यो त्यो पणजे म्हापसा आनी मडगांव ह्या रुटाचेर ह्यो बशी चलतल्यो. ह्यो ज्यो 30 बशी आहा त्यो स्पेशली एक्सपोजिशना खातीर मागयल्ल्यो गेल्ल्यो अशी आमकां म्हायती मेळटा. आनी सद्या अशें जर पळोवंक वचत जाल्यार ह्यो जो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जो ह्यो जो एक्सपोजिशना खातीर येवपी लोकांक ह्यो बरी अशी जी एक सोय आमकां अशी दिश्टी पडटा. स्टुडंटा खातीर साहिल माने. सनातन संस्थेक 25 वर्सां जातात. ते निमतान 30 नोव्हेंबराक पर्वरी सुकूर संस्थेचो रुप्या महोत्सवी सुवाळो जातलो. संस्थेचो राष्ट्रीय म्हणयारो चेतन राजहंस मिडिया कडेन उलयलो. हे कार्यावळीक रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टाचे कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराजाचो अमृत महोत्सवी भोवमान जातलो. मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री, गोयचे मंत्री सुवाळ्याक आसतले. नमस्कार, मी सनातन संस्थेचा राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस. यावर्षी सनातन संस्थेला 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि या निमित्ताने सनातन संस्थेचा रौप्य महोत्सवी सोहळा 30 नोव्हेंबरला परवरीला सुकूर पंचायत हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. आणि या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य म्हणजे रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष श्री परमपूज्य गोविंद देवगिरी महाराज यांचा अमृत महोत्सवी सन्मान करण्यात येणार आहे. माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हा सन्मान करणार आहेत. आणि यावेळी या कार्यक्रमाला गोवा राज्याचे खासदार सदानंद तानावडेजी, त्याच्यानंतर गोव्याचे पर्यटन मंत्री श्री खवंटेजी, त्याच्यानंतर केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नाईक हे उपस्थित असणार आहेत. सनातन संस्थेच्या आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी श्री सतशक्ती बिंदा सिंगबाळजी सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित असणार आहे. संध्याकाळी 5 ते 7:30 असा कार्यक्रमाचा कालावधी आहे. मी सर्व गोमंतकीयांना या निमित्ताने आवाहन करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा. उदका सांबाळ हे तुमचे आमचे सगळ्यांचे धार्मिक कर्तव्य. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. लोक कामां करतना नळ तसोच चालू दवरतात. उदक फुकट वता. खात्यांनी काम करपी दर एकल्यान जबाबदारी समजून लोकां मदीं उदकाच्या सांबाळा विशीं खंय जागृताय करची. WRD खात्यान दक्षिण गोंयांत आयोजीत केल्ल्या नारी शक्ती से जल शक्ती कार्यावळीत मंत्री उदकाचे नासाडीचेर उलयलो. तो म्हणटा उदक सांबाळपा खातीर लोकां मदीं जागृताय करप गरजेचें. आमी उदका संबंधी कंजूस जावप अशें हांव म्हणना. उदका संबंधी आमी कंजूस जावचे अशें हांव म्हणना. पूण त्या बरोबर उदकाचो सांबाळ करप हें तुमचे आमचे सगळ्यांचे धार्मिक कर्तव्य जावन आसा. हें आमी सांबाळपाक जाय, सगळ्यांनी सांबाळपाक जाय. आमी केन्ना केन्ना विचार धांवूच केन्ना केन्ना विचार करता. अरे भायच्या हॉटेलांत जेन्ना चुकून गेलो जाता थंय ज्या पद्दतीन शावर वापरलो वता आनी आमी आमच्या घरा कडेन एक कळसो एक ना हे तांबयो एक तांबीभर उदक जर माथ्यार पडलें जर जायत सू जाता. पांयार जर नळाचें मातशें उदक पडलें जर जायत सू जाता. आनीक अशें 5 स्टार किंवा 7 स्टार हॉटेलांत उदकाचो जो वापर करता तो पळयलो तेन्ना लक्षात घेयात दोस्तांनो की आमी सगळे ह्या डिपार्टमेंटात भितर काम करता. आमचे खुबशे आमचे कर्मचारी आसा. त्यामुळे आमी समाजा भितर अशा प्रकारचे काही जागृती जी आसा पळय ही आमी तुमच्या सगळ्यांचे कर्तव्य जावन आसा. नाल्यार शिक्षण खात्यात काम करतात आनी वयल्यान सगळे शिक्षणात ज्ञान वयल्यान गेले सगळे काय आणि त्यामुळे आम्ही ज्या डिपार्टमेंटात काम करतात त्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्यांनी खानात खान लावून उदकाच्या बाळगणी संबंधी उदकाच्या बरेपणा संबंधी आम्ही काळजी घेवप खूप महत्वाचं. त्यामुळे आमचे बाय आसा ते स्वच्छ दवरपा संबंधी आसली, आमची तळी आसा ती स्वच्छ दवरपा संबंधी आसली, आमचे न्हंय आसा ते स्वच्छ दवरपा संबंधी आसली. आनीक म्हाका खात्री आसा की ही जी आमकां संद दिल्या प्रायम मिनिस्टरान नारी शक्ती से जल शक्ती ही जी आमकां संद दिल्या आमच्या प्रायम मिनिस्टरान प्रत्येक जिल्ल्या भितर वचून लोकांचे मनोरंजन न्ही हे मतपरिवर्तन करप जे आसा पळय हे करपा संबंधी तुमी आमी सगळ्यांनी कामां करपा जाय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.